मांद्र्या यश शूटिंग हबान ओपन इंडिया चॅम्पियनशिप चालू आसा। 18 ऑगस्टाक सुरू जाल्ली 18 ऑगस्ट मेरेन ही चॅम्पियनशिप चलतली। भारतभरचे खेळगडे हातून वांटेकार जाल्यात। RDX को ब्युरो रिपोर्ट। हांगासर टोटल 3 रेंजी आहा, ते म्हणजे 10 मीटर, 25 मीटर आणि 50 मीटर। आणि हेजी इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन आहा ते स्टार्ट जाला 18 तारखेच्यान अप टील 28 पर्यंत चलतलो ऑगस्टाच्या। हांगा जे पार्टिसिपेट आसात खंयचे आसात? हांगा आतां जे पार्टिसिपेशन आसा ते ऑल ओवर इंडिया, म्हणजे फ्रॉम साऊथ टू नॉर्थ, म्हणजे एवरी स्टेट्स आसा, प्लस इवन आर्मी, IAS, IRS, मागीर CIS, नेव्ही सगळे जाण म्हणजे हे इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन आसता। हे खंय सांग हे जे कितें सोय आसता ते सगळे आपापले म्हणजे करतात, आपापलो स्टे, आपापलो ट्रॅवल सगळे आपापले। ओके, येस। हांगा फक्त 50 मीटर? हय, 50 मीटर। सो आतां एक अशें एक्चुली इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन आसा पळय ते 10 मीटरान जातालें। फर्स्ट टायम इंडियेन हें जालां जे फायर आर्म, दॅट इज 50 मीटर एंड 25 मीटर सुद्दां आसा। सो त्या खातीर एट प्रेझेंट आमचे कडेन 5000 एंट्री येयल्ल्या, म्हणजे 5000 लोक येयल्या, प्लेयर्स येयल्या फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। आनी आतां प्लस अशें आहा की फर्स्ट टायम एवर इंडिया ओपन इन फायर आर्म्स समज आतां हांगा जे कोण शूट करता तेंचो क्वॉलिफिकेशन स्कोर जातलो ते ऑटोमॅटीक नॅशनलाक क्वॉलिफाय जाता। आतां कितें आसता तेंचे आतां 50 मीटर 3 वेगळे इव्हेंट आसता, स्टँडर्ड पिस्तल, प्रोन आसता आनी 3 पोजिशन म्हणून आसता। सो भितर कितें आसता आतां 2 इव्हेंट ऑलरेडी जाल्लेले आहा, आतां 3 पोजिशन। एक दीस पयलीं तेंकां प्रॅक्टीस आसता, PET म्हणून आसता, प्री इव्हेंट ट्रेनींग, आनी मागीर खंय आसता मॅचीस कंटिन्यू स्टार्ट जाता मॉर्निंग, बिकॉज 50 मीटर 25 मीटर आउटडोर इव्हेंट एज मॉर्निंग एक 8 स्टार्ट जाता, तो 4-5 बंद जाता, मागीर लायटी खातीर डे लायट मागीर कमी जाता। एका दिसाक 3 रेंजीस चलतात आमचे, 10 मीटर, 50 मीटर, 25 मीटर सायमल्टेनियसली चलतात आनी दे आर सगळे फ्रॉम स्टार्टींग 18 ते 28 पर्यंत 3 एंड। डॉक्टर अशोक मारुती बेंगळे, आम्ही पुण्यावरून आलो। आज माझ्या रेंजचं कॉम्पिटिशन प्री नॅशनल, तर मी बऱ्याच ठिकाणी मी गेलो होतो रेंजवर, पण ही रेंज पाहून खूप एक्सलंट रेंज आहे, खूप स्पेसियस आहे, पूर्ण सगळे इक्विपमेंट्स आणि सगळ्या गोष्टी डिस्प्ले स्कोर ते 5-6 मोठे डिस्प्ले आहेत त्या ठिकाणी, कॉमन एक मोठा डिस्प्ले आहे तुमचं कंटिन्यू स्कोरिंग खाली होताना दिसतं आहे, तेही खूप छान वाटलं। ते मी असं बाकी ठिकाणी कुठं आत्तापर्यंत पाहिलं नव्हतं। बाकी पार्किंगची सोय चांगली आहे, निसर्गरम्य ठिकाणी आणि शांततेमध्ये तुम्ही फार चांगलं शूटिंग या यश शूटिंग हबमध्ये करू शकता मला खात्री। इव्हेंट हो आमचो ओपन इंडिया इव्हेंट म्हणटा पळय तो फर्स्ट टायम गोंयांत जाला, जेच्या कडेन फायर आर्म सुद्दां आमी चालू केला। ते 25 मीटर तुवें पळयलां आसतलें, सकयल 50 मीटर चलता आनी 10 मीटर हे एराचो। सो 18 ते 28 एकंदर दरम्यान ह्या दरम्यान चालू आसा आनी बऱ्या भशेन बरो सगळ्यांचो सपोर्ट बरो चलता। ह्या इव्हेंटाक हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, इन शॉर्ट सांगचे थ्रू आउट इंडिया जे क्वॉलिफाय जावन वतले पळय ते नॅशनलाक खेळटले। सो दीस इज अ क्वॉलिफिकेशन मॅच फॉर द दोज प्लेइंग फॉर द नॅशनल। हय, आनी यश शूटिंग हबान फर्स्ट टायम हे जाल्या। धांवपाची म्हणजे कशी आसा, फेडरेशन ऑर्गनायज करता, नॅशनल रायफल ऑफ असोसिएशन ऑफ इंडिया आसा पळय ते ऑर्गनायज करता। बाकी ज्या प्लेसीस सपोज दिल्ली जालें जाल्यार दिल्लीच्या रेंजीर ते घेता, पण जे रावपाची तेंची जी सोय आसता ते हर शूटर आपल्या हितून करतात। आमचे जे ऑफिशियल येतात भायरसून तांकां NRI अरेंज करतात। मेरा नाम करण सिंह है, मैं हरियाणा से हूँ, 0.22 में इंटरनेशनल प्लेयर हूँ। यहाँ के वेदर और उसके हिसाब से देख के जो बनाई है रेंज बहुत बढ़िया है। वेदर कंडीशन बहुत अच्छी है शूटिंग के लिए, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा और रेंज बहुत प्यारी है। 50 मीटर, 10 मीटर एंड 25 बहुत ही बढ़िया। थँक यू। 18 तारखेच्यान 28 तारीख आहा। ओपन इंडियाच्यान अरावंड टोटल 5000 एंट्रीज आहा। ही आमची 10 मीटर, त्याच्या सकयल 50 मीटर आणि ते सायडीक 25 मीटर मेळून सगळे 5000ची एंट्री आहा भुरग्यांची। प्लस तेंच्या वांगडा पॅरंट्स आहा। सेकंड थिंग सगळे म्हणजे बरे शूटर आहा, नवे शूटर आहा। हे जाल्यार आपण तेंकां क्वॉलिफायींगूय वचना। हे टोटल 12 दिसाचो ओके। तेंचे एक्चुअली हांगा क्लोज बाय जितके लोक रेसिडन्स कोण दितात तेंकां हॉटेल्स आहा, म्हणजे टोटली सगळीं हॉटेलां मेजर ह्याच्यामध्ये फूल आहा। अरावंड 15 ते 20,000 लोक आसात। हे एक 10 मीटर म्हणजे एक एअर पिस्टल आणि एअर रायफल आसता, तितून जाता। सकयल फायर आर्म आसता 50 मीटर, रिपी आणि ताका प्रोन पोजिशनाक म्हणटा। पिस्टलान रॅपीड फायर 100 फायर आसता। ओके।